पार्टी जी इम्पोर्ट करपाक लागल्यात काँग्रेसीचे आमदार तुमकां कितें दिसता हितून पार्टी ग्रो जावपाक शकता ना इट इज भारतीय जनता पार्टी एक विचार घेवन ह्या गोंयान आयली आनी त्या विचारांक गोंयच्या जनतेन खंय तरी माथ्यार तकलेर घेतली आनी भारतीय जनता पार्टीक अवघ्या काही वर्सां मदीं सत्ताधारी पार्टी करून दाखयली आनी हो जर आमी इतिहास पळयलो जाल्यार लोकांची रुची कित्यान आसा हें सांगलें आनी आमी जर लोकांचे विरुद्ध करूंक लागले आज ज्यो काही गोश्टी घडटात आमी हें करप न्ही कारण एक नवीन पिढी युवा पिढी आज ह्या पार्टी खातीर रक्ताचो घाम गळटा भरपूर काम करता आनी त्या तातूंतल्यान आमचे स्वताच्या पांयाचेर आमची पार्टी स्वताच्या विचाराचेर अशा हेतूंतल्यान आमी उबे रावपाचें सोडून तर खंय तरी आमी अशा पद्दतीन आयात करूंक लागली म्हणजे आयात करूंक लागली आनी अशा लोकांची आयात करपाक लागली की जे लोकांक समाजांत स्थान ना आनी फक्त आपल्या ताकतीच्या जोराचेर सगळ्या ताकतीच्या जोराचेर निवडून येवपाची जे प्रक्रिया करतात ही संस्कृती भारतीय जनता पार्टीची न्हय आनी त्यामुळे आमकां एक राजकारणाक खंय तरी आमी साफ करपाक आयल्या भारतीय जनता पार्टी हें राजकारण लीप करपाक आयल्या तातूंतल्यान जर राजकारण आनी गडूळ करपाक लागलें जाल्यार मागीर बाकीच्या पक्षांक आनी भारतीय जनता पक्षांक खंय फरक उरलो आनी त्यामुळे हें अत्यंत चुकीचें आसा त्यामुळे हांव सगळ्यां कडेन विनंती करतां म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे लिडरशीप आनी हें अन्य सगळे जे कितें तांचे कडेन विनंती करता हो जो विचार आसा सत्ता येतल्यो सत्ता वतल्यो परंतु एक शाश्वत स्वरुपाचें बरें राजकारण जे समाजाच्या हिताचें राज्याच्या हिताचें देशाच्या हिताचें राजकारण आसा त्या राजकारणाची दिशा आमी बदलूंक न्हय आनी असो विचार जावचो अशी म्हजी सगळ्यां कडेन विनंती आसा बीजेपीक लोकांनी विश्वासान आनी तत्वांक लागून निवडून दिल्यात जर पक्षान तत्वां आड वावरपाक सुरवात केली जाल्यार तो लोकांचो विश्वासघात जातलो अशें भाऊ म्हणटा पार्टीचे कलेक्टीव डिसिजन जाता ही डिसिजनां कलेक्टीव जाली अशी दिसता काय कोण तरी एकट्या मनशान वन मॅन शो नाही ताजो उल्लेख हांवें काल केल्लो आसा त्यामुळे ही डिसिजनां कलेक्टिवूच जावची सगळ्याचेच विचार घेवन तातूंतल्यान जें कितें बरें निश्पन्न येता बरें निश्पन्न जाता तें घेवचें आनी त्यामुळे अशें हांकां एक संघटीत पार्टी खंय तरी सगळ्या आव्हानांक तोंड दिवपाक भारतीय जनता पक्षा कडेन जनतेन जो हें दिलो आमचे कडेन पक्षा कडेन आशिल्लें कितें परंतु तत्वाच्या आनी एक विश्वासाच्या आदाराचेर आमकां लोकांनी निवडून दिलें गोंयांक आमकां 3 फावटी सरकार दिलें 2012 मेजॉरिटीन सरकार दिलें खासदार म्हाका चार फावटी खासदार पद दिलें आनी खंय तरी बहुसंख्यक मार्जिनान दिलें ह्या विश्वासाक आमी लोकां कडल्यान तोडो हाडटलो काय कितें आनी त्यामुळे परत एकदां आमकां ह्या आमच्या मूळ विचारा कडेन जावपाची गरज आसा राजकारणाचो अर्थ समजून घेवपाची गरज आसा सत्ता म्हणजे सत्तेचें राजकारण हें भारतीय जनता पक्ष ताका राजी ना भारतीय जनता पक्षाची हो विचार किंवा विचारसरणी ही न्हय आमकां राजकारण जाय पण ते सगळ्या समाजाच्या आनी ह्या देशाचो गौरव वाडोवपी ह्या देशाक वयर व्हरपी राजकारण जाय गोंयांत ज्यो गजाली चल्ल्यात त्यो केंद्रीय समिती मुखार दवरतलो म्हूण भाऊन स्पश्ट केलें पक्षांत रावनूच अन्याया आड वावुरतले अशें भाऊ म्हणटा दुसरी गजाल गोंयांत जी कितें चल्लां पळय न्हू डिसिजन जाता ती एक्चुली वयर चुकीचें आहा वयर सांगपाक कोण आहा वा तुमी चुकीचें आतां जातलें मिटींग जातल्यो इलेक्शन कमिटीची मिटींग जातल्यो सेंट्रल इलेक्शन कमिटीची मिटींग जातली तातूंत रिव्यू जातलो ताजो रिव्यू जातलो आनी एक गजाल अशें आयकोंक येता की तुमच्या पुताक दुसऱ्यो पार्टी एप्रोच जाता म्हणजे कॅन्डिडेचर सेम एका दिवपाक जाल्यार तेणी हांगासर रावन बीजेपीन आपलें फ्युचर काबार करपाचें काय आमचो म्हजो विरोध किंवा बाकीच्या कुमार जुव्याच्या एक खंयच्या खडेगाठ कार्यकर्त्याचो विरोध हो खंय तरी तिकेटीक लागून हेका लागून ना तत्वा लागून विरोध आहा अशें म्हाका दिसता आनी त्यामुळे आमकां सगळ्यांक ह्या गोश्टीचो इन जनरल विचार करचो पडटलो देशान पार्टीन रावन झगडपाचें डेफिनेटली आतां पर्यंत आमचेर कितलीं आयलीं तुमी जाणा तुमी परवरेचो उल्लेख केलो 2007चो उल्लेख केलो तरेतरेच्यो ऑफरी आमकां आशिल्ल्यो पूण आमी एक विचार करून फुडें चल्ल्यात त्या विचारा कडेन खंय तरी फाट करपाचें आमचें अजिबात हें ना मडकयकार आनी माविनाच्या बीजेपी प्रवेशाक लागून बीजेपी मदींच मोठो कलह चल्ला दोगांची एंट्री पक्षांतल्या कांय लोकांकूच मानवल्ली ना कुमार जुव्या सिद्धेश नायकाक उमेदवारी दिता म्हूण सांगून मडकयकाराची एंट्री जाल्ल्यान श्रीपाद भाऊच्या कॅम्पांतले लोकूय बेजार आसात प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी